कितें कितें विचारूंक जाय म्हणटालो तूं बेगीन विचारा हय बेगीन विचार बरं म्हाका सांग सेबी तूं आतां इतली जी सॉंगां कंपोज केल्यात बेस्ट सॉंगां कंपोज केल्यात आतां एक सॉंग कंपोज करपाक तुका कितलो वेळ लागता आनी जे सॉंग कंपोज करता तूं कितें मतीन धरून कंपोज करता कारण थोडे लोक पॉलिटिक्साचेर करतात थोडे सोशल इश्यूजचेर करतात अशे वेगळ्या वेगळ्या टॉपिकाचेर करतात तूं कितें मतीन धरता पळय विशाल हां एक्चुली मरे हे इनर सिक्रेट्स हे तुमकां सांगपाचें न्हू सांग रे ती पूण म्हाका प्रॉब्लेम ना रे सांगता हांव कितें आसा जाणा मरे कंपोजींग करपाक हांव कसलेंय कांतार कंपोज करता कसलेंय तूं म्हाका देवाचें कांतार सांग तूं म्हाका मोगाचें कांतार सांग कोणाचें बर्थडे टोस्ट सॉंग कोणाचें एनिवर्सरी सॉंग पॉलिटिकल सॉंग्स कॉमेडी सॉंग्स डिसंट सॉंग्स कसलींय कांतारां हांव कंपोज करता म्हाका प्रॉब्लेम ना पूण म्हणटा आसतना हांव फकत कॉमेडी पॉलिटिकल आनी सोशल इश्यूआचेर कांतारां म्हणटा हे तिनूच कॅटेगरीचेर हांव कांतारां म्हणटा अदरवायज आय एम कंपोजींग ऑल टायप्स ऑफ सॉंग्स नो इश्यूज आतां कांतार कंपोज करता आसतना तूं म्हणटा कितें मोतीन धरून कंपोज करता आनी कितलो टायम लागता जायते भाशेचें आहा पॉलिटिकल तूं बरोवंक बसतलो एक पावट तें एका वरा भितर जाता एक पावट तेका 2 वरांय लागता एक पावट तें थिंगाच स्टॉप जाता मागीर कंटिन्यू करतलो म्हणटा ओके सो अशें हांव लोकांक बेश्टीच भोपकां सांगूंक सोदिना म्हाका एक कांतार कंपोज करूंक 10 मिनटां पुरो म्हाका एक कांतार कंपोज करूंक 15 मिनटां पुरो ना दॅट इज नॉट माय स्टायल म्हजी स्टायल ही एक कांतार कंपोज करपाक हांवें तुका सांगलां पळय तें आतां एक कांतार पॉलिटिकल तर कंपोज करतलो हांव जाल्यार हें मोतीन दवरता कोणाचे सेंटिमेंट्स हर्ट करप न्हू तूं तियात्रीस तियात्राचे माचयेर सावन तूं कितें सांगतलो तियात्राच्या लेवलान रावन कितें सांगतलो पळय तेंच कंपोज करप तेंच सांगप म्हजें सांगता तुका हांव तुका दुसऱ्याचें सांगिना तुवें म्हाकाय विचारलां तूं कशें करता तेंच तुका हांव सांगता जायते कंपोजर आसा आपणाक जाय तशें करता ती दॅट इज द्या लुकआवट म्हजी स्टायल कोणाचे सेंटिमेंट्स हर्ट करप ना कोणाक पर्सनल एटॅक करप ना कितें जाता तेंच सांगप कितें जावंक नासतना जालां म्हणटा मसालो घालून लोकांक गमोवंक वो एक्स्ट्रा कितें करूंक जाय म्हूण सांगप दॅट इज नॉट माय स्टायल आतां हें हांव मतीन दवरतां की तें कांतार म्हणटा आसतना कोणाचेरूय खंयच्याय मिनिस्टराचेर एम एल ए चित्र हांव कांतार म्हणटलो जाल्यार तें 10 जाणांक कशें सजमोंक येता 10 जाणां पासत तें म्हणप तें ताणें अशें केलें ताणें तशें केलें ताका सांगूंक हांव कोण न्हू तुवें अशें कित्याक करूंक ना वो तशें कित्याक करूंक तुवें कितें केलां हें तुवें केलां हें सारकें न्हू तशें म्हजें कंपोजींग करप आनी ह्या तियात्र लेवलार हांव जर आज वयर सरलां जाल्यार कसलो इश्यू स्टेजीर हांवें केन्नाच करूंक ना विचार तुवेंनूय म्हजी कांतारां तुवेंनूय म्हजें तियात्र पयलें आसतलें हांवेंनूय तुका तियात्रान नासता आसतना पळयलां पूण तुवें आयज म्हाका विचारलां म्हूण तुका सांगता कसलेच इश्यू हांवें स्टेजीर करूंक ना कोणाचेर एटॅक करून कोणाक वायट दिसता तो हांवें स्टेजीर म्हणून अरे सेबी देवा राट्या भितर फेमस जालो हेजेर इश्यू केलो तेजेर इश्यू केलो ना दॅट इज नॉट माय स्टायल इज एज अ तियात्रिस्ट एज अ कंपोजर हांवें कांतारां बरयल्या म्हटल्या लोकांनी ती मानून घेतल्या तातूनच हांव फेमस जालो इश्यू करून कोणाचेर एटॅक करून ना दॅट इज नॉट माय स्टायल आतां दुसरें एक कांतार कंपोज करता आसतना जायते जाण म्हणटा आपूण कंपोजर म्हणून तुवें आनी हांवें आयकोपाचें विशाल तुवें म्हाका तर केन्ना कंपोज करता आसतना पळोवंक ना न्हू तूं म्हणटलो बेश्टो सांगता रे कांतारां कंपोज करता म्हणून हांव ही कांतारां कंपोज करता कोणें पळयलां तें जाणा कोणाक दाखोवंक जाय तें दाखोवंक शकता म्हजें एकूच सजेशन जायते जाण म्हणटात आपण कांतारां कंपोज करून नासतना आपूण कंपोजर म्हणून जाल्यार ताणें हो प्रूफ दिवचो कसो एका ओपन रुमान बसचें मोदें एकलो मनीस तांकां पळोवंक आसतलो तो मनीस एक 10 कंपोजरांक टॉपीक दितलो ह्या टॉपिकाचेर तूं कांतार बरय ट्यून तुजो लिरिक्स तुजी फकत तुजो मोबायल स्विच ऑफ आसतलो तुका कोणाक फोन करूंक मेळचो ना कांय सो दॅट वील बी अ प्रूफ इन फ्रंट ऑफ दॅट पर्सन दॅट दीस पर्सन इज रियली अ कंपोजर बेस्ट आयडिया सारकें मरे कितें उलयता आतां हें आयकून जायते जाणांक घडये राग येतलो रे पूण कितें आसा स्वत तें स्वत न्हू आतां राग येवं पूण हितून कांय ना प्रूफ करून दाखोवचें हय हांव कंपोजर हेणें टॉपीक दिल्लो तेजेर हांवें कांतार बरोवन हेंच्या सगल्या मदें दाखयलें तुज्यान ओगीच येवन म्हणूंक जायना हांव कंपोजर हांवें कांतार कंपोज केलें सो हांव कंपोज करता आसतना हांव जायते जाणां फुड्यान बसून कंपोज केलां स्टेजीर तियात्र चलता आसतना फाटल्यान बसून म्हाका टायम मेळटा तेन्ना जायते जाणांनी म्हाका पळयलां कंपोज करता आसतना जायते जाणांक हांवें करूनय दिलें कांतारां सो जायते जाण जाणात हांव कांतारां कंपोज करता म्हणून सो कंपोजींग आसता तें तशें आसता एक
कंपोज करता आसतना मनान मातशें तुवें दवरचें पडटा तुजें सेफ कितें आहा पळय तें यू हॅव टू प्ले अ सेफ गेम एंड यू हॅव टू ब्रिंग द इश्यू आउट आनी लोकां मेरेन तो पावोंक जाय. हें मोतीन दवरून हांव म्हजीं कांतारां कंपोज करतां. कळ्ळें मरे तुका? कितें सांग तुजी कातार येवो ना कंपोजिशन सॉलिड. थँक्यू व्हेरी मच विशाल. हें लोकांनी म्हटलें हेच कमेंट आमकां मेळ्ळें म्हणटच आमी हॅपी जाता. आतां हांव वयतां. अरे सेबी किती आलं रे यो मरे. अरे अरे असो रे विशाल बसला किती आले. अरे साहेबा तो सेपरेट बसला तू सेपरेट बस न्हू तो तुका पोवचोना यो तू. ना ना सांगिना यो. तू दुसरे ओय सेपरेट बस तू सेपरेट बस. सेबी मेळा मरे म्हाका तू. अरे हांगा एकटो कितें करता यो आमच्या टेबलार बस यो. विशाल पळय हांवें मरे तुका पळयल्लो वयसान मात तूं मरे बेश्टो मरे बेजार करता कितें कितें विचारता. म्हाका आमगेर कोण येयल्ले आसा पळय हांव तूं जेवणाची ऑर्डर दिवपाक येयला म्हाका वचपा जाय मातसो फास्ट तूं मातसो अरे हय रे तू जेवण जायसर रावतलो मरे हांगा एकटो कितें बसला आमच्या वांगडा जेवण जाय यो. पण येता पूण मात तूं मातशें काय कितें विचारना म्हाका कांयच उलयना काय उलयता जाल्यार येता. ओके ओके यो तू कितें घेतलो म्हाका एक फ्रेश लायम सोडा. शुअर हय फ्रेश लायम. एक फ्रेश लायम सोडा आनी कितें ऑर्डर दिवपाची आसली म्हणटालो म्हाका फ्रेश कितें आसा ते आमगे बरें गेस्ट येयल्या म्हाका फ्रेश फिशान फ्रेश कितें आहा फिश. फिशान म्हणजे आमी गांवठी सुंगटां आहा काउंदर आहा आनी रेशाद बांगडे आहा म्हणजे बरें. बरें एक काम कर एक 5 प्लेट रेशाद बांगडे कर. रेशाद बांगडे हय आनी 2 प्लेट काउंदरां ताका रवा फ्राय करूंक सांग. रवा फ्राय रवा फ्राय आनी सुंगटां मोठी आहा बरी आहा ते टायप बरें एक 3 प्लेट टायगर प्रॉन्स मसाला फ्राय करून मसाला फ्राय 3 प्लेट आनी चिकन बरें फ्रेश आहा चिकन. चिकन हांव कर. अरे हांगा सगळें रॉकी न्ही सगळें फ्रेश. बरें चिकनान कितें चायनीज चायनीज तुका मंचुरियन मेळटलें चिकन ड्राय मेळटलें चिकन क्रिस्पी चिकन मंचुरियन एक 2 प्लेट आनी चिकन क्रिस्पी 2 प्लेट आनी वेज फ्रायड रायस 4 प्लेट वेज फ्रायड रायस. 4 वेज आनी एक तंदुरी चिकन करून सांग फूल हय तंदुरी चिकन. मातशें पळय म्हाका पार्सल आहा सगळें सोल पार्सल व्हरपाक जाय ओके थँक्यू बाबा. बरें फ्रेश लायम सोडा. थँक्यू थँक्यू बाबा. हे पळय सेमी हांव तुका आतां प्रश्न विचारना. पळय विचार हांवें तुका पयलेंच सांगलेलें आतां तूं मरे कितें कितें विचारता आनी कितें पळय म्हज्या कडेन आनी तुज्या प्रश्नाचो जबाब दिवं ना हांव दिवचो ना. तू दिव रागा जायना, नाका please. तू दिव नाका जबाब दिव नाका हांव तुका प्रश्न विचारत ना. आतां आमी इतले बसल्यात न्हू ओगी कशे बसतले बेश्टे उलोवया रे. बरें म्हाका सांग सेमी हांवें तुजे खूब इंटरव्यू पळयले रे खूब चॅनलांनी आतां परत ना ना पळयता ना आतां. उलयता विसरना तुका पूण आलिसाराक तू कोणाक इंटरव्यू दिना. प्रश्न न्हू विचारता बरें गोवन खंय जाता ना ना विचारता प्रश्न सेपरेट आनी हांवें तुका विचारला. आमी खंय बसलेले आसा रॉकिंग बार एंड रेस्टॉरंटार बसलेले हांगासर कोण कस्टमर येता दुसरे कोण येता तूं विचारता मागीर आमी उलयता ते आयकता ते मागीर आमची धजा उलयता. आतां हांगा कोण ना सद्याक येयल्लो आमी बेगीन पयले येयले त्या लागून हांव तुका सांगता बेश्टें हांव उलोवप आमच्या मदीं. इंटरव्यू दिना म्हणल्यार कितें आसा मरे पळय कोणाच्या चॅनलार इंटरव्यू दिली ते कितें करता एडीट करता आनी कितें आहा तें आपल्याक जाय तें करता तें घालता.
सो तुज्या भितर पळय कितें आसा, तुजी भावना पळय कितें आसा, तुजो बाफ पळय कितें आसा, वा तुजी एक मॅसेज पळय कितें आसा ती लोकां मेरेन पावोवंक तुका चान्स मेळना. ते एडिट करता आसतना तुका बसोवचें ना, हें घालया मरे ना. सो ताका लागून हांवें इंटरव्यू दिवपाचें बंद केलें. हांवें जायते इंटरव्यू दिल्या, दिवंक नावच्यो न्हू. हांवें इंटरव्यू खूब दिल्यो पयलीं, पूण हांव इंटरव्यू येता आसतना पळयतां जें कितें हांवें पळय सांगलां तितलेय पॉयंट ते इंटरव्यू आसना. कळ्ळें तुका हांव कितें सांगूंक सोदता तें? ताका लागून हांवें इंटरव्यू दिवपाचें बंद केलें. आतां इंटरव्यू दिवप म्हणल्यार एक कितें आसता, केन्नाय तुवें असो एक कसलोय फॅक्ट कितें घडला पळय तो तुवें सांगलो, तो पॉयंट लोकां मेरेन पावोंक जाय. सारकें. तो तुवें सांगलो म्हणटच तो मागीर प्रोड्युसर आहा तो चिंता आसलो बाबा शी हें आनी घातलें जाल्यार कॉन्ट्रोवर्सी जातली मरे, हें नाका हें काड तें काड केलें दुसरें. सो ऑल इंटरव्यूज वीच हॅज बीन गिवन कम्स एज अ कॉमन इश्यूज. कॉमन जाता तें सगळें, तोय तेंच सांगता तोय तेंच सांगता तोय हेंच सांगता. सो नो मोर इंटरव्यू. म्हणजे तुका दिसलें आसतलें न्हू इंटरव्यू सेबीची कोण इंटरव्यू घेयना मरे, तशें ना. सेबीन दिवपाची बंद केली. अशें. पण बरें, आतां तुवें म्हटलें की आपूण डिफरंट मेसेजीस दिल्या. हे तियात्रीस जे आसात न्ही ते स्टेजीर रावतात आनी जायते मेसेजी दितात. तुमी कातारांनी मेसेज दितात, तुमी एक्ट करता तेतून मेसेज लोकां पर्यंत पावयता. पण हांवें केन्नाच पळोवंक ना तेच तियात्रीस जेन्ना सोशल इश्यू केन्ना घडटा तेतून ते आपूण जशें लोकांक सांगता त्या पद्दतीन ते वागतात हें हांवें केन्ना पळोवंक ना. अशें कित्याक? तें तुवें पळोवंक ना आसतलें तें आनी कोणाचें म्हाका सांगिना. हांव एज अ तियात्रीस, हांव एज अ सिंगर स्टेजीर रावन पळय हांव कितें प्रवचन करतां, कितें पळय सांगतां, म्हजें योगदान पासून हांवें कितें कोंकणी भाशेंतल्यान कितें दिलां, भाशे खातीर दिलां, तें हांवें म्हज्या जिवितांत पयलें पाळलें. हांव नकळो दुसऱ्यांचें. आतां जायते जाणांचे पर्सनल इश्यूज आसता. थोडे जाण कितें म्हणटा आवय तो हेका घेवन मोता मरे, तें हेका घेवन मोता मरे. दॅट इज नॉट माय लुकआउट. तूं एज अ बॉस तुज्या ऑफिसान दवर एक 10 एम्प्लॉईज आसा, ते एम्प्लॉईज तो तुज्या फुड्यान काम करता, तेज्या घरा कडेन कितें जाता तें तुका पडलेलें ना. तूं एज अ बॉस त्या एम्प्लॉईजांक तुजें काम करून दिवपाची गरज. तूं ताका पगार फारीक करता, तो तुका काम करता. दॅट्स इट. आतां एक रिलेशन, बरें रिलेशन एकामेका सोय करता दॅट इज डिफरंट. बट हें चिंतून हांवें स्टेजीर आर्टिस्टांक हाडप ना. तेजें पर्सनल तेजी हिस्ट्री दुसरीच मरे हें मरे तें ना. सो तियात्रीस जे कितें करता तें आपल्या जिवितांत पाडिना जें म्हणटा पळय तें कितेंय करूं घरा कडेन, ते स्टेजीर येवन ते तर एक्टींग करून लोकांक एक मॅसेज दिता. डायरेक्टराक कितें जाय आपलो वावर कितें आसा तो तुवें एक्ट करून लोकां मेरेन पावयल्लो. आतां तें करिना, हो करिना, तियात्रीस करिना, आमी कितें करता सगळ्या तियात्रिसांक एकेच तागडेन जगूंक सोदता. सगळे तियात्रीस वेगळे वेगळे, सगळ्यांची वेगळी वेगळी स्टायल. तें जज करना करता आसतना तियात्रीस कठीण मरे ते, तियात्रीस नागवणे मरे. आरे सगळ्यांक एकेच तागडेन जगप. सो चलता आसतना अशें चलता सगळ्यांक एकेच तागडेन जगूंक सोदता. एक आप्पोल कुसलोलो म्हूण सगळे आप्पोल कुसलेले जायना. ती एक मुंडी आसा. एक आप्पोल कुसलोलो आहा जाल्यार हें आख्खे बॉक्सान कुसता. तुका दिसता तशें ती एक मुंडी म्हणटात तशें. सो सगळ्यांक एकेच तागडेन जगता. सो तुज्या क्वेश्चनाक तो जबाब हो की तियात्रीस जे पालकार येवन मॅसेज पळय दिता ते आपल्या जिवितांत पाळना अशें सगळेच न्हय. हांव कितें तें सांगता लोकांक तें हांव पयलें करता आनी मागीर सांगता. आय डोंट नो बट सो आनी तुजें आतां परत तें कॉमेस जालें विशालान करून करून प्रश्नच विचारता तूं. ना हांव तुका इतलें विचारूंक सोदता, ऑर्डर तुवें जी दिवपाक गेली सगळी दिली मरे. तशें जालें ती ऑर्डर दिली हांवें पळय. हांव कितें म्हणटालो सेबी, सोयरे आयल्या ती तियात्रीस. सोयरे येयल्या रे तियात्रीस आनी ते तुका भितरल्यो खबरो कित्याक. हांवें सांगलें सोयरे येयल्या. तुका मरे सगळें जाय आं. तूं बारीक बारीक डिटेल्स घेयना विचार. हांवें ताका लागून हांवें टेबलार बसोंक सोदिना. बाबा जालो म्हजें जाय मसाला काय म्हणतो बरें बरें बरें. तूं चड मातसो चड टायम काडना तुका. कंटोली मातसो आं बरें बरें ओके बसता बसता. हेका लागून मरे तुका चान्स पडलो आतां. सेबी आतां निम्न प्रश्न. आतां न्यू प्रश्न विचारना. हांवें तुका आदी विचारलेलें तुवें जबाब दिवंक ना. पळय
बेस्ट ऑफ काय पळया तुवें म्हाका कितें विचारलें कितें जबाब दिवं ना तुका हांवें सगळ्या प्रश्नाचो जबाब दिलो हांव आनी कांयच तुका नवीन विचारना शेअर्स आमी घर येताले खबर तेन्ना शेअराचो प्रश्न विचारलेलो उगडास आसा शेअराचो हय आतांचे तियात्रीस रोखडेच आपलो शेअर सांगतात आदले तियात्रीस 100 रुपया 150 रुपयांक काम करताले आतांचे तियात्रीस 1000 1500 2000 असो शेअर सांगतात पण आदले तियात्रीस 100 उलयताले रुपयांनी उलयताले आनी आतां हजारांनी उलयतात हाचेर तुजें म्हणणें कितें हें मातशें म्हाका बेजार जालें हें मरे आतां कितें आसता जाणा हें विशाल हें आमचें मरे पर्सनल भितरलें आसा तें मरे अशें सांगप न्हू आसता कोणाक सांग रे आमकां हांव तुजोच न्हू हय तूं हांव तुजोच न्हू म्हूण तूं सगळें बरें खणून काडटा मरे प्रश्न तुवें विचारलेलो पळय तो आदले तियात्रीस शेअर घेताले थोडो 150 रुपया अशें कितें म्हणलेलें न्ही 150 रुपया रुपयांनी घेता आनी आतांचे हजारांनी घेतात अशें कित्याक हाचेर मरे जायती कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली आसा जायते जाण कितें म्हणटात जाणा तूं तियात्रीस आतांचे पयशांक नासतात दुडवांक लागून नासतात हजारांनी शेअर सांगता तूं म्हाका एक सांग विचार तूं एक कलाकार आसा जायते एक्सपिरियन्स आसा तुका स्टेजीचेर तुका तुज्या वडासान आसा जे परी तुवें म्हटलं आदले तियात्रीस 150 रुपया शेअर घेताले आतांचे तियात्रीस 1500 घेता आदी शेअर कितलो आसलो म्हणलें ती तियात्रीसाचो 100-150 रुपया म्हणजे तुका कितें दिसता आदलो आनी आतांचो बीग डिफरन्स कशें दिसता तुका 150 आनी 1500 दिसता आसतलें न्हू हय पूण तुवें केन्ना तरी चिंतलां आदी 4 आण्यांक कितके पाव मेळटाले 25 वर्सां 30 वर्सां पयले म्हज्या उगडासान 4 पासून उगडास आसा 4 आण्यांक 4 पाव म्हणजे रुपयाक 16 पाव जाले 16 पाव तो तुवें घेतले आनी आदल्याच्या म्हणण्या प्रमाणे घरान एकलो जोडटालो 10 जाणां जेवतालीं न्ही आतां जाल्यार 10 जाणां जोडटा आनी अशें परिस्थिती जाल्ली आसा सो एकलो जोडून आख्खे फॅमिलीक पोसतालो 16 पाव घेवन रुपयाचे 4 आण्यांक तो 4 पाव रुपयाक 16 पाव आनी ते पाव केदे 2 खावप म्हणल्यार पोट बरो आतांचे तरी येदेशे सो आतां 20 रुपयांक 5 पाव येदेशे सो रुपयाक 16 पाव आख्खी फामील 2 वगत खाता आनी 20 रुपयाचे 5 पाव दोगूच जाण खाता जाल्यार 150 रुपया आनी 1500 शेअर एकाच लेवलार येयला कसो दिसना तुका आदल्याचे म्हारगाय आनी आतांची म्हारगाय प्रमाणे त्या तेंपार 1000 सायकल मेळटा आनी आतां 10,000 मेळटा पूण तियात्रीसूच शेअर सुबेज सांगता पयशे सुबेज सांगता आनी वस्तूची रेट त्योच उरल्या त्यो वाडोवंक ना एक एग्जाम्पल तुका दिता जायते जावन अशें म्हणटा तियात्रीस पयशांचे आशेक नासतात थोडे नासता आसतले ते म्हज्यान सांगूंक जायना जे तूं म्हाका विचारता तें हांव सगल्याचे बाबतींत पूण तियात्रीसांच्या वतीन उलयता असो हांव कितें करता पळय तुका सांगता थोडे प्रोड्युसर असतात जाणा आपणाक जाय तशें तर करून हो तियात्रीस करिना न्हू ताचें नांव पिड्यार आपणाक जाय तसो तर नाचोना न्हू हो तियात्रीस फोटींग सिंगर हो फोटींग कलाकार अशें म्हणून उलोवपी थोडे प्रोड्युसरांनी केल्लें आसा हो सुबेज पयशे मागता हो स्पेशल फ्लायटी मागता गल्फाक टुराक वचपाक सुबेज पयशे मागता हेवूय थोड्या प्रोड्युसरांनी आमचेर बोगलाणां घातली म्हजेर पासून घातलेली आसा पयशांचे अशें तो म्हणटा तो सेबी देवी म्हाका एक इन्सिडंट जो म्हाज्या सोयन घडलो तुका सांगता हांव आयज पासून हांव कितल्या डायरेक्टराक नाचलां खंयच्याय डायरेक्टराक पासून विचार आमचें कितें आसता मरे हॉलान तियात्र मांडलें की ना पयले तुजो शो फूल जाता मागीर तो क्रावड देंवता आनी एक सिस्टम आसा जरी तर तुजो 500 लोक हॉलान जायना जाल्यार डायरेक्टर लॉस 500 लोक तो जालो जाल्यार डायरेक्टराचो कॉस्ट तियात्राचो सुटलो जाल्यार डायरेक्टर लॉस सो अशी परिस्थिती जाल्ली आसा जेन्ना म्हाका दिसलें आयज ह्या तियात्र पयलीं फूल जालें हांव नासतलें तियात्राक 500 लोक ना मरे दिसान त्या दिसा हांवें डायरेक्टराक खंयचोय डायरेक्टर तो जावन ताका वचोन सांगलां ना तें तुवें वचोन विचारलें हांव नाचलें दिलें डायरेक्टर अशें रे सेदीन आयचो शेअर नाका म्हूण सांगलो कित्याक आयज लोक सुबेज जावंक ना नाका म्हूण आनी तो ना म्हणटा न्हू हांव तियात्रूच सोडटा थोडे कोण नसायन मुद्दाम ना म्हणीत रे पूण स्वत देव जाणा सो जायते जावन अशें आसता तियात्रीस पयशांचे आशेक नासता तियात्रीस पयशे
सुबेज सांगता की आतांचो शॅर उमको आदलो शॅर हो कोणी थोडे कोत्ता आसतले पूण हांवें तशें केन्ना करूं ना कोरी नासतना आमचेर गोंगाटा येयल्या कोण कितें आहा देवान आमचें कितलें सोंसलें जेजून आमचें कितलें सोंसलें आनी इतलेंशें आमकां बारीक सोंसून कितें व्हडलें सो पयशांचें कितें आसा पळय ते बाबतीन आशेचे भाशेचे म्हणटा ती उतरां केन्ना वापरची न्हय सो आतां कितें आहा तूं काम करता तुका पगार मेळोंकूच जाय न्हू तूं तुजें कित्याक मोडून एवरी टायम तें काम करतलो तशें जायना न्हू तूं काम करता तेजें तुका मजुरी मेळोंकूच जाय ते आमी घेताच हांव म्हणिना फुकट नासता अशें तुका हांव कांय सांगचो ना तुवें विचारल्यार प्लीज म्हाका आनी कांय विचारनाका तुका खरें देव बरें करूं तुवें म्हाज्या मनान जितले प्रस्न आसले त्या सगळ्याची जबाब दिली देव बरें करूं आतां हें तुका सांगलां पळय तें आनीक 10 जाणांक वचोन सांगिनाका आतां आमच्या मदें कितें डिस्कशन जालां आमी उलयलां हांवें तुका सांगलां एज अ को आर्टिस्ट आनी कितें आमचें मदें डिस्कशन आनी कोणाक वचोन सांगिनाका रेडी आं बस सकाळां पांच रेडी बरें बरें आनी वेंच्या पयलीं तुमकां सगल्यांक ही 2 म्हजीं उतरां तुमी आयकलीं न्ही म्हज्या काळजांतलो बाग जो आसा तो हांवें भायर काडलो आनी तुमचे मेरेन पावयलो आनी तुमी तो आयकलो पूण तुमकां काळजांत सावन देव बरें करूंक ना कोणेंच कितें हांवें म्हटलां तें आपल्या जिविताक स्टोर करून घेवचें न्हय जें कितें घडटा तें हांवें सांगलां जाता जाल्यार ही बोगलांडां जीं आमचेर घालतात पळय येतात पळय ती मातशी एवॉयड जावन एकवटान रावन एकामेकाक आदार दिवन एकामेकाक वयर काडून वावरुया सगल्यांक काळजांतान देव बरें देव बरें करूं